कुंकळे पाजरखणी वाठारांत रेड्यान एका दादल्याचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यान पाजरखणी वाठारांतलो रवींद्र गांवकर ह्या तरणाट्याक दुर्दैवी मरण आयले। देखून राना खात्यान ह्या रेड्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कुंकळे पाजरखणी वाठारांतल्या रवींद्र गांवकाराचेर रेड्यान हल्लो केल्ल्यान ताका दुर्दैवी मरण आयले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रवींद्र गांवकर आपल्या म्हशीक चरोवपाक सोडटालो तेन्ना रेड्यान धांवत येवन ताचे मानेचेर शींग मारले। ह्या हल्ल्यान रवींद्र गंभीर जखमी जाल्लो। उपरांत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना दुर्दैवी मरण आयले। थळावी सांगता ते प्रमाण हो रेडो खंय फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान गांवांत धुमाकूळ घालता। दर मनशाची फाट घेता आनी आयज ह्याच रेड्यान एका दादल्याचेर हल्लो केल्ल्यान ताका जीव वगडावचो पडलो। तेन्ना संबंदीत प्रशासनान ताचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली। गोंय विधानसभेच्या 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशनाक सुरवात जाल्या। बिरेस्तार आनी शुक्रार अशे 2 दीस हे अधिवेशन सुरू आसतले। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाची सुरवात जाली। दोन दिसांचे गोंय विधानसभेचे अधिवेशन बिरेस्तारच्यान सुरू झाले। राज्यपालाच्या अभिभाशणान विधानसभेक सुरवात जाली। राज्यपालान आपल्या भाशणांत गोंय सरकाराच्या कामगिरीचेर भर दिलो। वेगवेगळ्यो येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान सरकारान केल्ल्या कामाची राज्यपालान तोखणाय केली। गोंय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाक विरोधकांच्या बोवाळान सुरवात जाली। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयच्या अभिभाशणाच्या सुरवेक विरोधकांनी बोवाळ घालो। बोवाळ थांबयलो ना जाल्यार सभाघरा भायर काडपाची सभापतीची शिटकावणी। विरोधकांचो सभात्याग विजय सरदेसाय निशेधाचे फलक घेवन पुराय अभिभाशणा वेळार आपले जाग्यार उबो। 10 मिनटांच्या बोवाळा उपरांत राज्यपालाचे अभिभाशण जाले। सभाघराचे पवित्र राखप दर एकल्याचे कर्तव्य। पूण अभिभाशणा उपरांत राज्यपालांक सभाघरा भायर सोडटाना विरोधी पक्ष फुडारी येवंक ना। निवडीचे हे कृतीचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आक्षेप घेतलो। गोंय विधानसभेच्या 2 दिसांच्या अधिवेशनाक बिरेस्तारच्यान सुरवात जाली। राज्यपालांचे अभिभाशण सुरू जाता थंयच आसा विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ घालपाक सुरवात केली। उपरांत विरोधकांनी सभात्याग केलो। अभिभाशणाच्या उपरांत राज्यपालांक सभाघरा भायर सोडटाना विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव येवंक ना। युरी आलेमांवचे हेच कृतीचेर मुख्यमंत्र्यान आक्षेप घेतलो।
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे सरकार मुखेल समस्यांचेर चर्चा करप टाळपाक सोदता। हे या गोंया विधानसभेच्या एका दिसाच्या अधिवेशनांतल्यान सिद्ध जाता अशें आमदार विजय सरदेसाईचें म्हणणें। हे अधिवेशन फकत घटनात्मक गरजो पुराय करपा खातीर घेतला। गोंयकारांक जॉब स्कॅम, जमीन हडप प्रकरणां तशेंच भ्रष्टाचाराचेर जापो जाय अशें आमदार सरदेसाईचें म्हणणें। जॉब स्कॅम प्रकरणां अजूनय आसा। जशें दिवचले पुलीस स्टेशनाचेर घडला तशेंच फाटल्या कांय म्हयन्यां पयलीं मडगांव नगरपालिकेन लेगीत घडिल्ले। पयलीं स्कॅम करप उपरांत ताचे कडल्यान रिकवर करून घेवप ही भाजपान नवी सिस्टम सुरू केला अशें म्हणीत फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान भाजपा सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले। बाबू आजगावकारान म्हटला आपूण पेडणेच्यान उबो रावचो ना, ताका लागून पेडण्या तो आपल्याक तेंको दितलो असो दावो पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान केलो। 2027 पेडणेच्यान विधानसभेची वेंचणूक लडोवपाची घोशणा आदलो आमदार बाबू आजगावकारान केल्ली। बाबूचे घोशणे उपरांत सध्याचो पेडणेचो आमदार प्रवीणाक विचारल्यार तो सांगता बाबू खंय पेडणेच्यान वेंचणूक लडोवचो ना। आमी दोगूय एकाच पक्षाचे न्ही, ताका लागून बाबू पेडण्या आपल्याक तेंको दितलो असो दावोय प्रवीणान केलो। मया येवपी कोंकण रेल्वेच्या स्टेशनाक थळावो आमदार प्रवीण शेट हांणी येवकार दिला। मया रेल्वे स्टेशन उबारचें म्हूण लोकांची मागणी आशिल्ली, ते प्रमाण ती पुराय जाल्ल्यान आमदार प्रवीण शेट हांणी खोस उक्तायली। मया स्टेशन उबारलें जाल्यार फकत मयेकारांकूच न्हय जाल्यार उत्तर गोंयच्या लोकांक ते फायदेशीर थारतले अशें ताचें म्हणणें। चालू आर्थीक वर्सा खातीर तयार केल्ल्या अर्थसंकल्पाक दिवचल पालिका मंडळान मान्यताय दिल्या। वट्ट 28 कोटी रुपयांची तजवीज करपी अर्थसंकल्प पालिकेन तयार केला। दिवचल पालिका मंडळाची बसका बेरेस्तारा जाल्ली। दिवचल पालिका मंडळाची बसका नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष विजय कुमार हांच्या अध्यक्षतेखाला आनी मुख्याधिकारी नेहाल तळवणकेर हांच्या निरीक्षणाखाला बेरेस्तारा जाली। हे बसकेक उपनगराध्यक्ष दीपा पळ हांचे सयत 11 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। बाजारांत प्लास्टीक पोतयांचो वापर वाडला अशी कागाळ कांय नगरसेवकांनी हे बसकेन केली। हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली।
प्रयागराज वचपी पयली रेलगाडयेंतल्यान सुमार 1200 गोंयकार महाकुंभाक गेल्यात। मागणी वाडली जाल्यार आनीक ट्रेनी सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजणे अंतर्गत गोंयांसावन प्रयागराज महाकुंभ वचपी विशेष रेलगाडयेक करमळे रेल्वे स्टेशनार डॉक्टर सावंत हाणें 5वो पावटो दाखयलो। ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार दिगंबर कामत, आमदार राजेश फळदेसाय, कोंकण रेल्वेची प्रादेशीक मुखेली आशा शेट्टी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। 128 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या कुंभमेळ्याक वचपाची संद सामान्य गोंयकारांक मेळची होच हेत दवरून गोंय सरकारान 3 रेलगाडयो प्रयागराज सोडल्यात। सुमार 1200 लोक पयले रेलगाडयेंतल्यान महाकुंभात पवित्र स्नान करपा खातीर गेल्यात। फुडें अशीच रेलगाडी 13 आनी 21 फेब्रुवारीक सुट्टली। लोकांचो उत्साह आनीक वाडलो जाल्यार आनीक 2 रेलगाडयो सोडपाची सरकाराची इत्सा आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। गोंयाक दक्षिण काशी म्हूण वळखतात। सनातन संस्कृती लोक व्हडा प्रमाणात आपणावपाक लागल्यात। ते सनातनी उत्सवांनी वांटेकारूय जातात। पयलीं सन, सँड अँड सी ही गोंयची वळख आशिल्ली। आतां गोंयाक अध्यात्मा खातीर वळखतात अशें मत मुख्यमंत्र्यान मांडलें। सनातन धर्माची वाड जाता आसतना सामान्य मनीस महाकुंभाक पावपाक जाय म्हूण रेलगाडयो सोडल्यात। उत्तर प्रदेश सरकार आनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी खूब बरी वेवस्था केल्या। काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र स्नान करून आयले। महाकुंभाक गेल्ल्या सगळ्या गोंयकारांक महाकुंभात स्नान करपाक मेळटलें हें व्हड भाग्य अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जाका महाकुंभाक वचपाचें आसा तांणी समाज कल्याण खात्यान जारी केल्ल्या नंबराचेर आपलें नांव नोंद करचें। समेस्त गोंयकार आनी सरकारा वतीन हांव महाकुंभा खातीर पेडणे ते काणकोण मेरेन जे लोक वतात तांकां परबी भेटयतात आनी आपले बरोबर आपल्या वांगड्याची काळजी घेवची। एकठांय वतात तेन्ना सगळ्यांनी काळजी घेवप ही दरेकाची जबाबदारी आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। दिवचले सध्या गोरवां मदीं लंपी दुयेंसाची लागणूक जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। हे दुयेंस जाल्ले एक वासरू दिवचले सापडला। ह्या वासराचेर सध्या सिकेरीच्या गोशाळेंत उपचार सुरू आसात। मजगतीं लंपी दुयेंसाची लागणूक जाल्ली आनी गोरवां आसूं येता असो दुबाव आसा। गोरवां मदीं लागणूक जावपी लंपी म्हळ्यार कातीचें दुयेंस। ह्या दुयेंसाची लागण जाल्ली गोरवां अशक्त जावन तांचे खावडीचेर परिणाम जाता। हाका लागून गोरवां दूद लेगीत कमी दितात। वेळारूच उपचार जालो ना जाल्यार लंपी दुयेंसाची लागण जाल्ली गोरवां मरपाक शकता। दिवचलच्या कातरवाडो आयडीसी वाठारांत लंपी दुयेंसाची लागणुकी जाल्ले एक वासरू मेळ्ळा। थळावे नगरसेवक गुंजन कोरगांवकर हांकां ही म्हायती मेळटकीच तांणी सिकेरीच्या गोशाळे कडेन संपर्क केलो। सध्या ह्या वासराचेर सिकेरीच्या गोशाळेंत उपचार सुरू आसात। कवळे मठाच्या स्वाम्यान आदल्या स्वाम्याची फटीची सय मारून जमीन विकपाचें प्रकरण राज्यात गाजता आसतनाच आतां आनीक एका देवस्थानाचे जमनीन गुड्डुला सावाचें प्रकरण उक्ताडार आयलां। बाळीचे शांतादुर्गा बाळीकरीण देवस्थानाच्या अध्यक्षान भायले भायर देवस्थानाची जमीन विकिल्ल्याचो गंभीर आरोप देवस्थानाचो महाजन मंदार फळदेसायान पत्रकार परिशदेंत केला। मामलेदार कार्यालयाक कळीत करूनय कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान ताणें आतां उच्च न्यायालयान धांव घेतल्या। मंदार फळदेसायान केल्ल्या गंभीर आरोपांचेर गोमंतक टीव्हीन देवस्थानाचो अध्यक्ष निलेश फळदेसायाची प्रतिक्रिया विचारली जाल्यार ताणेन हे प्रकरणा विशीं आपल्याक कांयच खबर नाशिल्ल्यान कांय उलोवपाक शकना म्हूण सांगलें। दोन दीस बंद आशिल्ली मडकयची फेरी रोखडीच सुरू करपाचे निर्देश संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिल्ल्याचे मंत्री सुदिनान सांगले। मनशांची इंजिनां बंद पडटात जाल्यार फेरीच्या इंजिनांचो कितें भरवंसो अशें मंत्री म्हणटा।
अमेरिकेन बेकायदेशीरपणान रावपी 104 भारतीय स्थलांतरितांचो पयलो गट बुधवारा अमृतसराक पावलो. तांकां घेवन आयिल्ले C-17 ग्लोबल मास्टर विमान हवाई दळाच्या तळार देंवले. हातूंत पंजाबाचे 30, हरियाणा आनी गुजराताचे दरेकी 33 जाणांचो आस्पाव आसा. तशेंच महाराष्ट्रांतले 3 आनी उत्तर प्रदेश आनी चंदीगडांतले दरेकी 2 जाण आसात. तांकां अमेरिकेन परत धाडल्यात. अमृतसर विमानतळाच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या मतान ह्या लोकांची पडताळणी केली. हांगच्यान इमिग्रेशन आनी कस्टम्सा कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत तांकां पंजाब पुलिसांचे सुवादीन दिले. अमेरिकेन वट्ट 205 बेकायदेशीर भारतीयांक परत धाडपाचें थारायलां. तशेंच 168 भारतीयांक धाडपाची वळेरी तयार केल्या. उरिल्ले लोक खंय आसात आनी तांकां केन्ना धाडले अजूनय स्पश्ट जावंक ना. US इमायग्रेशन अँड कस्टम एन्फोर्समेंट प्रमाण 19,000 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांक परत धाडटले. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फेब्रुवारीक 2 दिसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्याचेर वचपाचे आसतना अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी ही कारवाय केली. आगरवाड्या चोपड्या आनी पारसे ह्या गांवाचो पिनकोड बदलपाचो आशिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ पडला. हाका थळावो आमदार जी दारुलकर तशेंच थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. आतां अचकीत पिनकोड बदललो जाल्यार लोकांक त्रास जातलो, देखून तो बदलचो न्हय अशी मागणी आमदार जी दारुलकरान केल्या. नामनेचे क्रिकेट समीक्षक लेखक द्वारकानाथ संजगिरी संवसाराक अंतरले. बेरिस्तारा रस्त्याचे काम करताना केरये खांडेपार वाठारांतली उदकाची पायपलायन फुटली. हजारांनी लिटर उदक इबाड जाल्या उपरांत संबंदीत खात्यान बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त केली. कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या पार्कांत आशिल्लो खेळाचें सामान मोडून पडला. हाका लागून हांगा खेळपाक येवपी भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. पर्यटन खात्यान ह्या पार्काच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावो समाज वावरपी सायमन रॉड्रिगीज सांगता. कोलवा दर्यादेग हे दक्षिण गोंयचें फामाद पर्यटन थळ. मात ह्या दर्यादेगेर भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्ल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. ह्या पार्काची सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार हे पार्क भुरग्यां खातीर धोकादायक जाल्लें आसा. ह्या पार्कांत आशिल्लें खेळाचें सामान मोडून पडलां. तशेंच लायटीच्या खांब्याची फ्यूज बॉक्साय मोडल्यात. हाका लागून हांगा खेळपाक येवपी भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. पर्यटन खात्यान ह्या पार्काच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावो समाज वावरपी सायमन रॉड्रिगीज सांगता.
गोंयकारांक नुस्तें बगर उणी वचना, नुस्त्याची कडी आनी शांत गोंयकारांचे घुस्ताचे. अशें आसतना गोंयांत केंद्र सरकाराचे मत्स्य संपदा येवजणेचो गोंयकारांक लाव मेळोवन दिवपाक सरकाराचे नुस्तेमारी खातें आनी अधिकारी उणे पडल्यात काय कितें असो प्रश्न उपरासता. हो प्रश्न उपरासपाचें कारण म्हळ्यार 2020 ते 2025 हे 5 वर्सांच्या काळांत हे येवजणेचो लाव मेळिल्ल्यांचो आंकडो सामको बाबत. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण कितें? वर्स 2020 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण केल्ली लॉन्च. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला नुस्तें विकपाक सरकार सबसिडीचेर दुचाकी आनी रिक्षा दितात. दुचाकी वा रिक्षा घेवपाक सर्वसामान्यांक 30%, SC आनी ST खातीर 45% सबसिडी. हे दुचाकी आनी रिक्षाचेर भोंवून लोकांक नुस्तें विकप. एकंदरीत पळयत जाल्यार गोंयच्या रस्त्यांचेर आयज कितलेशेच भिकर गोंयकार नुस्त्यांचो धंदो करतना दिसतात. गोंयकार हातीच्या बोटार मेजपा इतलेच आसात. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण बेकार गोंयकार तरणाट्यांक बरी उपेगाची थारपाक शकता. दामू नाईक भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष जाल्ल्यान पयस केल्ले लागीं येवपाक एक एकलो शिनाल दीत आसा. हेच फावटभयर मांद्र्या एका परस चड डोपराक बाशिंग बांदून तयार जाल्यात. पार्सेकर म्हणटा आपूण घरा भायर न्ही दारा भायर उबो आसा. दुसरे वटेन जीत केन्नाय घरांत येवपाचे तयारींत. तिसरे वटेन सोपटे पयलींच घरांत आसा. पार्सेकराच्या कमेंटाचेर जिताक विचारल्यार जीत म्हणटा पार्सेकार परिपक्व राजकारणी, ताचेर आपणें उलोवप योग्य न्ही. मात ग्रावंडार देंवलो काय खंय गोल मारचीच पडटा. मांद्र्याक सध्या ही अशी गचमुड्डी. सोपटे विश्वजिताचे खांब्यांतलो जाल्यार जीत मुख्यमंत्र्याच्या म्हूण पयलींच नेटान चर्चा चालू आसातूच. पार्सेकर तर चारांतलो एक जाण गोंयच्या भाजप वाडयलो आनी तो सत्ते मेरेन पावयलो. हे सगळ्यांत आतां खरी कसरत आसा ती नव्यान प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची. राज्यात सरकारान बंदी घातिल्ल्या पिटबुल रॉटविलर सारकिल्ल्या हिंसक सुण्यांत गांवांत मेकळे सोडल्यार दंडात्मक कारवाय करतले अशी नोटीस आसगांव पंचायतीन जारी केली. हालींच आसगांवा एका रॉटविलर जातीच्या सुण्यान एकल्याक घास मारिल्लो. ते उपरांत आतां पंचायतीन हो निर्णय घेतलो. गोंय सरकारान 3 अधिकाऱ्यांक मामलेदार पदाचेर बडटी दिल्या. तातूंत सिद्धी पै आंगले, अभिषेक नायक आनी नितीन दावस्कर हांचो आस्पाव आसा. तेवीस जानेवारीक उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा आड गोंय सरकारान दाखल केल्ली नवीन SLP सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयली. कळंगूट, कानोळे, हडफड्या, नागवा आनी पर्रा ह्या उडीवीच्या वाठारांत खंयच्याच तरेच्या बांदकामाचेर बंदी घालपाचे आदेश न्यायालयान दिल्ले. गोंयाक काँक्रिटाचें रान करूं नाकात अशें न्यायाधीश शर्मा हांणी गोंयची बाजू मांडपी आदोगादाक सांगलें.